विद्यापीठात विद्यार्थ्यांकरचं पडलं संघर्ष। परीक्षेच्या निकालाक कळाव केल्ल्यान उक्तायलो निषेध। उसरा निकाल दिवप विद्यापीठाची जाल्या परंपरा, अधिकाऱ्यांचेर जाला आरोप। माड वाटावपाक हातात हात घालून धावले समाज वावुरपी आणि राजकारणी। उत्तर दिव नये सरकारान चलयल्या गिरी महामार्गार झाडांची कत्तल। मारिल्ल्या झाडांचे सुवातेर नवी झाडां लावपाचे सरकाराक आवाहन। उत्तर दिव नये गोकुळवाडी सरवणकारांक अजून मेळ्ळी ना मसणभूंय। प्रचारा खातीर आयिल्ल्या श्रीपाद नायकाक लोकांनी विचारले प्रस्न। गोंयचो मानसोपचार तज्ञ दोतोर विक्रम पटेलाक फावो जालो संवसारांतलो प्रतिश्ठेचो जॉन डक्स कॅनडा गॅर्डनर ग्लोबल हेल्थ पुरस्कार। सांगातच्या कामाची दखल घेऊन कॅनडियन पुरस्कारा खातीर जाली निवड। येवकार, हांव जवाहर बर्वे। पळयत खबरो विस्तारान। NSUI आणि NCPच्या विद्यार्थ्यांनी गोवा विद्यापीठाचे घाळपण उक्ताडार हाडला। परीक्षेच्या निकालांचा घोळ घातिल्ल्याचा आरोप करत गोंय विद्यापीठाच्या विरोधात तांणी घोषणाबाजी केली। नव्यो परीक्षा तोंडार येवन पावल्यो तरी फाटल्या परीक्षांचे निकाल कित्याक जाहीर करिनात हो तांचो प्रस्न। घोषणाबाजी आणि धरणे धरल्या उपरांत निमणे कडेन विद्यापीठान जाल्ल्या परीक्षांचे निकाल जाहीर केले। परीक्षेच्या समन्वयकाक मेळपा खातीर विद्यार्थ्यांक खूबच संघर्ष करचो पडलो। विद्यापीठात 1,500 विद्यार्थी आसतना निकालाक कित्याक कळाव काडटात हो तांकां पडिल्लो प्रस्न। जाप विचारपाक विद्यार्थी वागळेच्या कॅबिनात गेले, पूण तिणें भितरल्यान दार बंद केल्लें। त्या उपरांत विद्यार्थी रजिस्ट्राराक वचून मेळ्ळे आनी त्या उपरांतच सांजे 4 सुमार समन्वयकाक मेळपाची तांकां परवानगी मेळ्ळी। So we've come here to ask simple questions to the COE of examination, but she's not ready to answer us. She's locked the door. The exams are starting from 4 days from now and the results are still not being declared. We have not come here to hit her. We've not come here to do anything. We just came up with only simple questions to ask her when their results will be declared. But she's not ready to answer. She's gone inside and she's locked. I don't know why they are doing this to our students. And this has been a tradition by the Goa University. They have always been doing this and we don't have answers. The JEE exam, which is held at the national level, its results are announced within a week. And Goa University, which has only 1,500 students, they are taking so much time to declare the results. Now they have still not declared the revaluation results and the exam dates are already out. बांबोळेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी। एका तेंपार चिपको आंदोलन बरेच गाजिल्ले। तेच धर्तरेर राष्ट्रीय महामार्ग 17 वेले गिरीचे माड वाटोवपा खातीर कांय समाज वावुरपी आनी राजकारणी फुडें आयल्यात। हायवेच्या रुंदीकरणाक लागून मध्यनराती हांगाचे माड उडोवपाचे यत्न चल्ल्यात असो तांचो आरोप। महामार्गाचे रुंदीकरणाक लागून कुशीचे माड उडोवचे नात अशें उतर सरकारान दिल्लें अशें समाजीक वावुरपी प्रजल साखरदांडे सांगता। पूण सरकारान तें उतर पाळूंक ना अशें ताचें म्हणणें। उरिल्ले माड मारचे न्हय अशें सांगतनाच जे सुवातेवेलीं झाडां मारल्यात थंय झाडां लावपाचें आवाहन समाज वावुरप्यांनी केलां। हांगा ओवरनायट आतां हो पॅच जो आसा हांगा तुमकां माड दिश्टीच पडना। ओके, हे माड खंय गेले? ओके, त्या सायडीतले माड आसात पूण हे माड खंय गेले? आतां असो डेंजर आसा की सगळे माड वतले। ताज्या खातीर हें आमकां आंदोलन करचें पडलें आनी आमी सरकारा कडेन मागतात की हांगचो एक सुद्दां माड तुमी मारनाकात आनी जे मारल्यात हो पॅच तो परत थंय माड रोवन परत हाज्या एव्हेन्यूची शोभा वाडयात अशें मागता। त्या जाग्यार जे माड काडलेले आसा त्या माडाचे आमी मागता की तेंचे रिप्लेस जावचे माड आनी हेच्या फुडें वयचे न्हू। आनी जे लोक मिनिस्टर ह्या आंदोलनाक गेल्या एका सामील आसले आनी आतां डेप्युटी CM जाले ह्या कोकोनट ट्रीचेर जावन तेंच्यांनी आपले राजकारणान प्रवेश केलो। ह्या कोकोनटाची आयज वाचोवपाची गरज आसा। Without anybody's knowledge, this is not right what the government is doing. Because of the coconut trees, it shows that it is our Goa. The coconut trees shows that it is our Goa, and if you cut the coconut trees, that doesn't show as if it is Goa. It will look as if it is Madhya Pradesh or Uttar Pradesh. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकर।
लोकसभा आणि विधानसभा पोटवेचणुके खातीर भाजपाच्या सगळ्या उमेदवारांनी उमेदवारी दाखल केल्या आणि सगळेचे सगळे उमेदवार वेचून येतले असो हावेस मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उक्तायलो. आचारसंहिता सोंपल्या उपरांत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या मरणाक लागून आडावन उरिल्ली प्रशासकीय कामां चालीक लायतले अशें ताणें सांगलें. लोकसभा वेचणुकेत आपली उमेदवारी फाटी घेवपाच्या मगोवपाच्या निर्णयाक मुख्यमंत्र्यान येवकार दिलो. त्यांचं स्वागत. भारतीय जनता पार्टीन आपल्या तीनूय बायपोल इलेक्शन्सची नॉमिनेशन आम्ही फाईल केल्या. मांद्रे मतदारसंघातल्यान दयानंद सोपटे, म्हापसा मतदारसंघातल्यान जोशुआ डिसोजा, शिरोडा मतदारसंघातल्यान आज आम्ही फाईल केले बाब सुभाष शिरोडकर हांचे. तशेंच दोनूय उत्तर गोंयच्या लोकसभा उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा. उत्तर गोंयच्यान आमचे आयुष मंत्री श्रीपाद नाईक आनी दक्षिण गोंयच्यान नरेंद्र सावयकर ही पांचूय नॉमिनेशन फायल करपा खातीर हांव प्रत्यक्ष हजर आशिल्लो. सरकार जे फाटल्या खंय तरी म्हणजे आमचे कैलासवासी मनोहरभाई पर्रीकर हे बरे नासलेल्या कारणान थोडोसो जो एडमिनिस्ट्रेटीव जो प्रॉब्लेम चलतालो हांवें प्रशासनाचो ताबो घेतल्या उपरांत प्रशासन सुरळीत जावपा खातीर केल्ले लोकांचे म्हणजे सामान्य मनशा पर्यंत आमी ताका म्हणटा की कॉमन मनशाचें काम हें खंयसरूच फाटीं उरपाक जायना हाज्या खातीर केल्लो खटाटोप आनी होय जो आसा हो प्लस पॉयंट आमकां सरकाराच्या दृश्टीन होय प्लस पॉयंट ठरतलो. गोंयचें सरकार वेवस्थीत रित्या आपलें काम बऱ्या रितीन हाताळीत आसा. सगळे आमचे सहकारी मंत्री आसतले बाकीची सगळी ऑफिसीस ही बऱ्या पद्दतीन अजुनूय बी प्रशासकीय कामांत सुटसुटीतपणा जो आसा हो काही कोड ऑफ कंडक्ट सोंपल्या उपरांत बरेचशे बदल बरेचशे चेंजीस जे आसा हे तुमकां सगळ्यांक दिसून येतले जेणे करून हें सामान्य मनशाचें सरकार जेका आमी म्हणटा की गोंयकाराचें सरकार सामान्यांतल्या सामान्य कॉमन मनशाचें सरकार अशा पद्दतीन तुमकां जें आसा हें सरकार मेळटलें. एक बरी गजाल आसा की महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीक आमचो अजून तेंकोय काडूंक ना. आमी वेलकम करता तेंच्या डिसिजना खातीर जे बाब सुदीन ढवळीकर हांच्यांनी म्हटलां आनी म्हाका खबर आसा तांच्यांनी कारण खूब सिनियर मंत्री आसात ते खूब वर्सां आमदार मंत्री उरलेले आसात तांच्यांनी अजुनूय बी सरकाराचो तेंको काडूंक ना. जरी म्हटलें काही तांचे आमदार आमच्या कडेन आयले तेंच्याहून स्वतांनी तेंच्यांनी आमच्या मदीं प्रवेश केलो तरी सुद्दां आसतना तेंच्यांनी एक स्टेप जो घेतलो की आमी लोकसभेचें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करचे ना. हांव वेलकम करता तेंच्या डिसिजनाचें. ही एक विजन आसलेले लिडर तांकांय खबर आसा तेन्ना केंद्रांतल्यान हेज्या मोठ्या प्रमाणांत गोंयाक मदत पयली फावटी जाता. घटक पक्षातले मगोप आणि गोवा फॉरवर्डाचे आमदार फोडपाचो यत्न करताले ह्या सोशल मिडियाचेर जातल्या टिकेचोय ताणें समाचार घेतलो. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आंतरराष्ट्रीय मळावेलो मानसशास्त्रज्ञ आणि गोंयांत सांगात ही संस्था चलोवपी संस्थापक डॉक्टर विक्रम पटेलाक संवसारांतलो प्रतिश्ठेचो जॉन डक्स कॅनडा गॅर्डनर ग्लोबल हेल्थ पुरस्कार फावो जाला. ह्या पुरस्काराक संवसारभर कॅनडाचो नोबेल पुरस्कार म्हणून वळखतात. हाच्या आदी 2015 वर्सा संवसारांतल्या नामनेच्या टायम ह्या नियतकालिकान आंतरराष्ट्रीय पावण्यावेल्या 100 व्यक्तिमत्वांची वळेरी छापिल्ली. तातूंत एक आसलो डॉक्टर विक्रम पटेल. मानसीक भलायकेच्या मळार आणि खासा करून भुरगीं आणि किशोरवयीन तरणाटे मदीं सांगात जें काम करता ते खातीर ताका हो कॅनेडियन पुरस्कार फावो जाला. 55 वर्सां पिरायेचो हो संशोधक लंडन स्कुलाच्या संवसारीक मानसीक भलायकी केंद्राचो संचालकय आशिल्लो. बॉस्टनाच्या हॉवर्ड स्कुलांतय तो प्राध्यापक म्हणून शिकयता. मात ताचो चडसो राबितो गोंयांतच आसता. गोवा 365 ब्युरो पणजी. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. बुधवारा मेजक्याच उमेदवारांनी वेंचणुकेचे अर्ज भरले. आम आदमी पक्षान लोकसभा तशेंच म्हापशेचे पोटवेंचणुके खातीर अर्ज भरलो जाल्यार भाजपाचो उमेदवार सुभाष शिरोडकारान शिरोडेच्यान उमेदवारी अर्ज दाखल केलो. काँग्रेस सोडून भाजपात आयिल्ल्या सुभाष शिरोडकारान शिरोडेच्यान वेंचणूक लडोवपा खातीर फोंडेच्या वेंचणूक कार्यालयात आपलो उमेदवारी अर्ज सादर केलो. ताचे बरोबर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गोंय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकार आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. सरकाराच्या वतीन हांव अशें म्हणत की आमी बांदून सर्वांगीण विकास ऑफ हर एक इंडिव्हिज्युअलाचो सर्वांगीण विकास जो आसा पळय त्या खातीर कन्सेप्ट घेवन येता मुखार शिक्षणाक माय चायल्ड.
आपल्या भुरग्याक कोणी म्हणटा म्हजी भुरगीं म्हणून, पण दुसऱ्याच्या भुरग्याक बी माय चायल्ड म्हणून ताजें आरोग्य, ताजें शिक्षण, ताजें सामाजीक स्तर जो आसा पळय हो सगळो सुदारपाचें आनी बदलपाचें काम जें आसा पळय न्ही तें मुखार आमचे व्हॉलंटियर्स करतले. हांवूय तातूंत सहभागी जातलो. सुभाष भाऊन जो निर्णय घेतला, योग्य निर्णय घेतला. आजूय खुबशे आमदार भारतीय जनता पार्टीक प्रवेश करपाक इच्छूक आसा. म्हाकाय फोन येता, CMाकय फोन येता, अध्यक्षाकय फोन येता. बरी गजाल आसा. आयज गोंयाक भारतीय जनता पार्टीची गरज आसा, कित्याक सुभाषान जो निर्णय घेतला. भारतीय जनता पार्टी म्हळ्यार एक उदरगत. आम आदमी पार्टीचो उमेदवार प्रदीप पाडगांवकारान लोकसभे खातीर पणजेच्या वेंचणूक कार्यालयात उमेदवारी अर्ज सादर केलो. काल काँग्रेस आशिल्लो, आज बीजेपी आशिल्लो, काल काँग्रेस. MG खंय पावता, गोवा फॉवर्ड खंय पावता कोणाकूच खबर ना. सगळे मतदार घुसपाल्ले आसा. सो मतदारांक फक्त एकूच पर्याय आसा तो आम आदमीचो. कित्याक तर आमी स्वराज हो प्रिंसिपल पाळटा आनी त्या स्वराजाच्या प्रिंसिपला प्रमाणे आमी लोकांक जाय तेच करता. जे 20 मतदारसंघ आसात उत्तर गोंयांत, त्या 20 मतदारसंघांत सद्दां पावचो ना, म्हयन्यानूय पावचो ना, पूण 3 म्हयन्यान तरी एक फावट सगळ्या मतदारसंघांनी मारतलो हें आयज उतर दिता. आयचो जो खासदार थंय आसा 20 वर्सां तो फक्त फीत कापपाक आनी प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करपाक वता तसो वचचो ना. आम आदमी पार्टीन म्हापशेची पोटवेंचणूक लढोवपाचें थारायलां. आपचो उमेदवार शेखर नायकान म्हापशेच्या वेंचणूक कार्यालयात वचून उमेदवारी अर्ज भरलो. हांव फाटल्या 20-25 वर्सां पळयता की म्हापशा आहा तहेत आहा. चडशे इश्यू हांव हातीन घेता. एक म्हापशाचे कावन्सिलर MLA तेंच्यानी घेवंक जाय ते हांव घेता आनी हांव तें करून घेता. ताका लागून म्हाका लोकांनी सांगलें तूं इलेक्शनाक उबो राव, इलेक्शनाक उबो राव. म्हणून हांव आतां इलेक्शनाक उबो रावलेलो आहा की म्हापशा म्हाका चेंज करपाचें आहा. आनी म्हाका लोकांनी पावर दिवंक जाय की आमदार म्हणून. आमदाराक इतलो पावर आसता की ताका मिनिस्टर जावपाची गरज ना, की आमदार रावन तो काम करूंक शकता सगळे म्हापशे. हे हांगा सगळे मिनिस्टर जावंक सोदतात कितें म्हणून ते स्वता विकतात ते कितें. म्हाका तहें ना. हांव म्हाका आमदार म्हणून करा तुमी. हांव म्हापशा कितें करता तें पळया. म्हापशें आनी फोंडेच्यान आमचे खबराकार संदीप कामोलकार, कृष्णा नायक आनी पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. आमकां आमची मसणभूंय केन्ना मेळटली? मये मतदारसंघातले सरवण गोकुळवाडी वाठारांत आयिल्ले खासदार आनी भाजपाचो उत्तर गोंयचो उमेदवार श्रीपाद नायकाक थळाव्यांनी प्रश्न विचारलो. श्रीपाद नायकान सरवणकारांक मसणभूंय बांदून दिता अशें उतर दिल्लें, पण अजून तांकां तें मेळूंक ना. फाटल्या विधानसभा वेंचणुके वेळार सरवणच्या लोकांक मसणभूंय बांदून दिवपाचें उतर दिल्लें, पूण अजून मेरेन बाबडे मसणभुंयेची वाटच पळयतात. श्रीपाद नायक ह्या वाठारांत प्रचारा खातीर आयिल्लो. त्या वेळार लोकांनी ताका मसणभुंयेची याद करून दिली. कम्युनिटीचे पळोवपा खातीर मंडपाचें काम जातलें ह्या फावटी. आयल्या बरोबर पयलीं स्मशानभूमी जावनी. प्रॉब्लेम कांयच ना. कांय प्रॉब्लेम ना. म्हणून 3 वर्सां जालीं. 3 वर्सां जालीं आसा. आमी हाजे कडेन भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा इश्यू तांचे डेव्हलपमेंटाचे इश्यू आसा ते आमी आत्तां डिस्कस केल्ले आसा आनी ते इलेक्शन जाल्या नंतर आमी हातीन घेतले आनी करून दितले. हातीन घेतले म्हणजे चर्चा न्ही, प्रत्यक्ष इम्प्लिमेंट करतले बस. हय हय. जे ताचे 2 इश्यू आसा. एक म्हणजे स्मशानभूमी आनी आत्ताच आमदार म्हणजे आमदारान म्हाका हें सांगलें की जमीन ताजी स्वताची जमीन आहा ती स्मशानभूमी दितले आनी हांव खासा निधीन तो कंप्लीट व्हेरी नेक्स्ट म्हयन्याच्यान रिजल्ट जालो की त्याच म्हयन्याच्यान हें काम सुरू करतले. मयेच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. निज गोंयकार रेव्होल्युशनरी फ्रंट पार्टीन लोकसभेचे 2 सीट लढोवपाचें थारायलां. 3 वर्सां आदींच हो पक्ष जल्माक आयला. दोतोर कालिदास वांयगणकार दक्षिणेचो उमेदवार म्हणून घोशीत केला. गोंयकारांच्या हिता खातीरच हो पक्षाक जन्म घातिल्ल्याचे पक्षाचो अध्यक्ष सुहास पेडणेकरान सांगले. निज गोंयकार रेव्होल्युशनरी फ्रंट पार्टी 2016च्या डिसेंबरांत जल्माक आयिल्ली. लोकसभेची वेंचणूक ही पार्टी पयलेच खेप लढयता. लोकांनी तेंको दीत पक्षाच्या उमेदवाराक वेंचून हाडपाचो उलो पक्षाच्या जाळवणदारांनी मारलो. ही पार्टी जी आमी स्थापन केल्या ही प्युअरली आमच्या गोंयकाराच्या हितान केल्या आणि ही पार्टी फक्त गोंयकारा खातीर केल्या. म्हणजे आमची जी आता रिजनल पार्टी एकूय उरोंक ना आणि आमी लोकसभेक वयता हे फर्स्ट टायम आहा. वी एक्सपेक्ट बेस्ट ऑफ द सपोर्ट फ्रॉम द गोवन पीपल. आमी निज गोंयकार रेव्होल्युशन फ्रंट ही पार्टी ऑलरेडी साऊथ गोंयान डॉक्टर कालिदास वांयगणकाराक आमी कॅन्डिडेट म्हणून नॉमिनेट केला काल सोमार आयसा आणि शॉर्टली वी विल ऑल्सो पुट अप अ कॅन्डिडेट इन नॉर्थ गोवा मोस्ट प्रोबेबली टुडे ऑर टुमॉरो इटसेल्फ
and hoping for the best for the Goans. In both the states we are contesting Lok Sabha election. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. आता पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. पालिका मुख्याधिकारी सप्तकांतल्यान एकदाय कार्यालयात येनाशिल्ल्यान ताची बदली करची असो थाराव कुंकळी पालिका मंडळान पास करून घेतला. हो थाराव चालीक लावपाची महानगरपालिका संचालकाक तांणी विनवणी केल्या. मुख्याधिकारी नासतना जल्म मरणाचे वा हेर कसलेच दाखले दिवचे न्हय अशें मंडळान मागलां. कुंकळी पालिकेचो मुख्याधिकारी कपिल फडते हाचे कडेन कुडचडे काकोडे पालिकेचो मुखेल अधिकारी म्हण अतिरिक्त भार आसा. ते भायर तो मडगांवच्या रवींद्र भवनाचो भार सांबाळटा. आज कितें घेतला रेजोल्युशन? सो आयज रेजोल्युशन सगळे कावन्सिलरांनी सगळे हे दोन आमी चीफ ऑफिसर नाका अशें म्हण आनी खंयचो चीफ ऑफिसर दिवचो, बट कोड ऑफ कंडक्ट लागलेले. आय डोंट नो वेदर इट इज पॉसिबल बिकॉज वी वॉन्ट चीफ ऑफिसर हू इज कमिंग टू द म्युनिसिपालिटी नॉट रेग्युलरली तरी 1-2-3 दीस तरी येयलो जाय आमकां कुंकळ्याक. जनरल इम्प्रेशन आहा कुंकळकारांतलें म्युनिसिपालिटी एक सादी सर्टिफिकेट मेळनाय म्हूण. NOC जावं, ट्रान्सफर ऑफ हावस टॅक्स जावं, ट्रान्सफर ट्रेड लायसन्स जावं 2 म्हयने 1 म्हयने घेताय आनी ह्यो सर्टिफिकेट्यो मेन सायन करता तो चीफ ऑफिसर. आतां जेन्ना गव्हर्मेंटान हिंगा चीफ ऑफिसर एक कपिल फडते म्हूण धाडलो, तो सद्या कुडचोरी आहा. आतां तो हिंगा तरी आतां मोर दॅन 25 days जाले ताका हिंगा एपॉयंट केल्यार, पूण हांवें एक दीस करून पळयलो ना ताका. कुंकळेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. मुरगांवची हिंदू नववर्ष स्वागत समिती शेनवारा वास्को शोभायात्रा काडटली. गुढीपाडव्याच्या निमतान हे यात्रेचे आयोजन केला अशें समितीन पत्रकार परिशदेत सांगले. शेनवारा 6 एप्रिलाक सांजे 4 वरांचेर दामोदर मंदिरा सावन मुरगांव पालिके मेरेन शोभायात्रा काडटले. उपरांत यात्रेचे रुपांतर जाहीर सभेत जातले. हे सभेत स्वामी हरी श्रद्धानंद सरस्वती आणि परीक्षित शेवडे विचार मांडटले. ह्या निमतान गुढी तयार करपाची सर्त दवरल्या. समितीचो मुखेली नितीन देसायान ही माहिती दिली. गेल्या वर्सा ह्या समितीच्या अंतर्गत मुरगांव तालुक्यात म्हणजे वास्को शहर जे आसा ह्या शहरात मोठी शोभायात्रा आणि मागीर तेजें रुपांतर मोठ्या सभेन अशें तें जाल्लें. ह्या वर्सा सुद्दां त्याच पद्दतीन एक मोठी शोभायात्रा शहरान काडचे आणि मागीर तेजें रुपांतर ते सभेन जातलें अशा प्रकारचे ते आसा. ह्या कार्यक्रमाचे मुख्य उद्देश असो आसा की हिंदू समाज म्हणून आमी हिंदू म्हणून सगळे एकत्र रावचे आणि हिंदूंची काही संस्कृती जी आसा ती गोंयांत टिकची असो एक प्रयत्न आसा. आजकाल आमकां दिसता की मोठ्या प्रमाणान हिंदू समाजाक ग्रहीत धरले वयता. म्हणजे ते सगळे आसूं, ते राजकारणी आसूं आनी कोण आसूं, सगळे आसूं हे समाजाक ग्रहीत धरले वयता आणि त्यामुळे ह्या हिंदू समाजाक एकत्र बांदून दवरपाचें काम जे आसा किंवा ह्या समाजाचे एकूण योगदान जे जावपाचें आसा ते दिसना. त्यामुळे हो समाज एकत्र हाडपाक जाय आनी त्याच्या एकत्र हाडून वेगळ्या वेगळ्या म्हणजे जाती पंथ अशे जे सगळे जे किंवा मंडळां आसतली आनी कितें आसतलें हे जे सगळे वांटून गेल्ले आसा सगळे एकत्र हिंदूच्या बॅनर खाली हाडप आणि अशा प्रकारचे हिंदूचे संस्कृती आशिल्ले हिंदूचे कार्यक्रम जे आसा हिंदूचे सण जे आसा हे साजरे करप असो एक उद्देश धरून ह्या हिंदू नववर्ष स्वागत समितीन हो कार्यक्रम सुरू केल्लो आसा. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आणि आता पळयात न्यूज राऊंड अप. आयुष मंत्री आणि भाजपाचो उत्तर गोंय उमेदवार श्रीपाद नायकान फाटल्या 5 वर्सांच्या कामाचो नियाळ घेतलो. श्रीपाद नायक 5वे खेपे लोकसभेची वेंचणूक लढयता. ह्या टर्माक आमी एकूण खासदार निधीच्या माध्यमातून 322 प्रस्ताव दिल्ले. तातूंतल्या 15 दिसां पयलीं जो रिपोर्ट आमकां मेळ्ळा तातूंतल्यान 217 हे पूर्ण कंप्लीट जाले. 38 प्रकल्प हे काही एक महिन्या 2 महिन्याच्या हातूंतल्यान पूर्ण जातले आणि उरिल्ले 67 जे प्रकल्प आसात 322चे ते सादारण एक म्हाका दिसता 3-4 म्हयने भितर कंप्लीट जातले. तातूंत गोंयच्या दोनूय जिल्ल्यांत अशे तरेचे 2 हॉस्पिटलां आयुर्वेदाची ही ताचे फावंडेशन सुरू जाल्ले आसात आणि इलेक्शन सोंपले नंतर ते काम सुरू जातलें. वेचून आयलो जाल्यार म्हापशा खातीर कितें करतलो ते म्हापशेचो काँग्रेसीचो उमेदवार सुधीर कांदोळकारान लोकां मुखार मांडलें. मार्केटांत येतलो हुंवार आडावप
तशेंच बरे रस्ते दिवपाचेर भर दितलो अशें ताणें उतर दिलें. बाब मायकल हेंच्यांनी आपल्या वाठारांत जो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट घालून वेवस्थीत गार्बेजची समस्या सॉल्व केल्ली आसा. त्या पद्दतीन हांव तेचोय एडवायस घेवन तेचो सपोर्ट घेवन जी गार्बेजची समस्या आहा पळय म्हापशांत ती पयली सॉल्व करतलो. फुडलें डेव्हलपमेंट आमचें आसा जे डावन टावन स्कीम बी तेतून हे अशे तरेचे ग्रावंड हो इन्फ्रास्ट्रक्चर भितर येतलो. जे म्हापशाचे कितें समस्या जे आतां तेणें सांगले गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जावं रवींद्र भवन, जॉगर्स पार्क, पार्किंग आनी युथांक लागून एक व्हडली समस्या. युथांक सद्या कितें जालां म्हापशा शहरान जे आमचे लोकल हे आहा तांकां युथांक खेळपाक ग्रावंड मेळना. उत्तर गोंयचो भाजपाचो उमेदवार श्रीपाद नायकाच्या प्रचारा खातीर भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन कोनसो बसका घेतली. नरेंद्र मोदीच परतून प्रधानमंत्री जातलो असो हावेस ताणें ह्या वेळार उक्तायलो. मी भुरग्याचे आहा म्हाजेर विश्वास दवरात. येता ते 24 मेचे नंतर नरेंद्र मोदी जी परत प्रायम मिनिस्टर जातले टीव्ही तुम्ही पळयतात. बाकी लोक आश्वासनां खोटी दीत असतात. त्या आश्वासनांत बळी न पडटा आमी सगळे 70चे लोक एक रावपाची गरज. एक रावल्यार आमी दाखवू शकता की गोंयाचे जनतेक की 70चो लोक एका दिशेन वयतात. ते एक व्यक्ती वांगडा रावता आनी तशेंच आमचें राजकारण चलता. हेजो फायदो दोन रितीन जाता. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब, म्हापशेच्यान खबराकार संदीप कामोलकार आणि सत्तरीच्यान महेश गोवेकार. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.